पुंतळांत वडाचा बाजेन चलों कसा या वार्षिक फेस्ताक तसेच नोवेनाक सुरुवात करूंक हांगासर या पुणक्षेत्रांत बावटो उबारचें एक पवित्र कार्य हांगासर चलोवंक आसा. ह्या कार्याक हांगासर आसात आमचे मोगाचे विगार बाप मानदिक बाप मेलविन नोरोना फादर तुमकां समेस्तांचे तर्फेन मोगान स्वागत म्हणटा. तशेंच आयच्या कार्याक हांगासर हजर जाल्यात मंगळ ज्योतीचे डिरेक्टर मानदिक बाप रोहित तिकोस्ता फादर तुमकां समेस्तांचे तर्फेन मोगान स्वागत म्हणटा. आमचे सदांच आमच्या संगत आसचे मानदिक बाप दीपक नोरोना आमच्या संगत आसतात फादर तुमकां मोगान स्वागत म्हणटा. तशेंच मानदिक बाप पीटर रेवो फादर एसवीडी ते आमच्या संगत असतात फादर तुमकां समेस्तांचे तर्फेन मोगान स्वागत म्हणटा. आमच्या गोळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष एडवर्ड सेरावो कार्यदर्शी लॉरेन्स टिकोन्ना तशेंच समेस्तां तुमी हांगासर हजर आसात तुमकां समेस्तांक मोगान हांव स्वागत म्हणटा. प्रास्तावीक जावन मानदिक बाप मेलविन नोरोना आमचेच मोगाचे तांणी प्रास्तावीक संदेश दिवचे म्हणून विनंती करता. मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक देवरो दीस मागता. पडोजेचे पुंतळ अलंकार या वार्षिक महोत्सवाक आयती जावन बावटोवपाचें कार्य आज आमी करता. आनी जे उपरांत आमी आज जावन 9 दिसांचे नव्यान पडोजेच्या मनाक आमी करता. आनी जायती भक्तिका हांगासर येवन पडोजेची बेसांवां जोडून घेतात. ह्या संदर्भार पडो जेजू जावन आसा आशिर्वादाचो जेजू. जेजूच्या नांवान आमी कितेंय मागता खंयचेंय नांव घेवन जेजूच्या नांवान आमी मागता तें आमकां मेळटा. कित्याक जेजूचें नांवच एक सुडका, जेजूचें नांवच एक सुडवण, जेजूचें नांवच एक आमकां बाचावी. देखून जेजूचें नांव ते बाळू जेजूच्या नांवान जावन दी, जिवंत जेजूच्या नांवान जावन दी, बऱ्या गोड्याच्या नांवान जावन दी वा सुडवणदाराच्या नांवान जावन दी. आमी मागता तें खंडीत आमकां मेळटा. बाळू जेजूच्या नांवान मागचें पुंतळें आनी ह्या बाळू जेजूच्या मजतीन बाळू जेजूच्या आशिर्वादान जायते बरेपण जायते अजापां हांगासर जायते भक्तिकांक घडलेलीं आसात. आनी ह्या संदर्भार ह्या पुंतळार वर्सांमध्ये जायती नव्यानां जातात, जायत्यो भक्तीक येता, जायते बरेपण जाता, जायतीं अजापां महात कार्य हांगासर घडतात. असाध्य म्हणलें तें सुमे जेजून साध्य करून दिलां. जायत्याची पिडा गुण केल्या, भुरग्याचे देणे फोव केला, कामां दिल्यात, विजा दिल्या आनी दिसपडतो ग्रास फोव केला, वाईट विघ्न ते राखला, जायत्यांक जिवीत परिवर्तन केला. असली जायती महात कार्यां ह्या पुंतळार जाल्यांत. देखून सुमेन गेल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां जावन वार्षिक महापरब चलोवचो आमचो कायदो जावन आसा. देखून जानेवारी 11 तारखेर आमी हांगासर संभ्रमच्या फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांची नव्यानां हांगासर चलतलीं. आनी हांगासर आमच्या हरेक भक्तिका खातीर विशेष करून मागता असो संकेत जावन आज हांगासर बावटो उबारना. आज आमी ह्या नव्यानाची सुरवात करता आनी बाळका जेजूक आमी हे दीस समर्पण दिता. हे संदर्भार हांगासर उक्तावण करच्याक मानदिक बाप दीपक मानदिक बाप रोहित टिकोस्ता हांगासर आसा. तांचे संगत बाप दीपक आसात, बाप पिटर रेगो हांगासर आसात. हांगासर सर्व मनाचे सैरे आसात, तुमी भक्तिका आसात. तुमकां समेस्ताच्या तर्फेन हांव फादर रोहित तुमकां आपोवणें दिता. बावटो उबारन समेची बेसांवां आमचेर मागून मोठो संदेश दिवन आशिर्वाद दिवंकच्या. बाळक जेजूच्या पुणशेताच्या सर्व भक्तिकांक याजक भावांक
मोगाचे प्रणाम. येदोळचो बाप मेल्विन या पुनशेताचो दिरोक्तोर ताणे आमकां ह्या फेस्ताचो महत्व तिळसिला आनी हांगासर तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हो फेस्ताचो बावटो आमी उबारला. ह्या मुखांतर ह्या महापर्बेची सुरवात आमी सगळ्या सांगाता मेळोन केल्या. ह्या पुनशेताच्या महापर्बेचो संदेश बरवशाची मागणी बाळोक जेजूची आशिर्वादां आमकां जोडून दितात. देव आशेता की आमी हर एकली देवाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जियोवच्याक आनी ह्या मुखांतर मागणे बरवशान बरलेले भावार्थान बरलेले ते मागणे करूंक आनी ह्या मुखांतर देवासोवे निरंतर संबंधांत रावोंक त्या संबंधान वाडोवंक ताच्या काकुळतीन ताच्या बरवशान आनी ताच्या कुरपेन आमी भरच्याक विशेष तरान ही परब ही नोवेना ही मागणी आमकां आदाराची जावं दी. देवा बरी जेजू बरी आमी मोगाची मैपासाची भोगसण्याची व्यक्ती जावन आमकां सामी रुपीत करया. निरंतर देवाची कृपा ह्या पूर्ण थळार वाळून येवन दी. न्ही केवळ हांगासर कोण येता कोण आमची मोगाची आसात ह्या परिसराची विविध रितीनी ती ही नोवेनां देखतात मागतात तांकां हर एका जातीच्या लोकांक देव बरें करून दी आनी आमची कुटुंबां आमच्यो फिरगजो ती पवित्र जावं दी कृपे बरी जावं दी आनी अशें आमी हर एकली देवाची भुरगे म्हणलें आमी देवाक जेजू क्रिस्तांक साक्ष दिवचे तसले जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोवच्याक ती कृपा ह्या फेस्ता मुखांतर नोवेना मुखांतर आमी मागोवन घेवया. तसो बाळोक जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद घालून दी आनी हे फेस्त ते दबाजीक जावन बरवशाचे आनी कृपेचे आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून जावन आसा आमचे मागणे. मोगाचेनो हांगासर हो बाळोक जेजूच्या पुनशेतांत बावटो उबारन आमकां एक बऱ्यांतलो बरो संदेश दिल्ले मानात एक बाप रोहित डिकोस्ता हांकां आमच्या विगार बापां तर्फेन जमल्या सोर्याजांगा तर्फेन आमच्या सर्वां तर्फेन हर एका भक्तिका तर्फेन धन्यवाद पठयता. तशेंच आमचे मदें आसात मानात एक बाप पिटर तांकांय आमच्या सर्व तर्फेन काळजांतावन उपकार बावडटा. तशेंच आमचे मदें आसात आमकां सदांच सांगात दिवचे मानात एक बाप दीपक नरोना तांकां सर भक्तिका तर्फेन मानाचे धन्यवाद पठयता. तशेंच आमचे सदांच आमचे मदें आसे आमचे लोकमंगळ विगार ह्या पुनशेताचे डिरेक्टर आमचे मंगळ विगार मानात एक बाप मेल्विन नरोना तांकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगासो धन्यवाद पठयता. आनी तशेंच हांगासर जमल्या सर भक्तिका आनी सर मानाच्या सैऱ्यांक आनी सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. आता तुम्ही समेस्तांनी देवदंपला वेचे देवी ककडसो तेच थंयसर आमी करसो कोणा कुमसार जावंक आसा दो पदऱ्याप कुमसाराक आसतले एक सिस्टर एक हांगासर फाटल्यान दादल्या मनशा सायडीन एक थंयसर लास्ट खानामळा एक कदल घालना थंयसर एक पदऱ्यापाक बसों कुमसाराक मागीर एक पदऱ्याप थंयसर आराधनाच्या कोपेलांत कुमसारा बसता सुटाय कुमसार जावचे आनी उपरांत 10:30 वरांक आराधना सुरू जाता. देवी ककडचो तेरसे केतल्यांच्या गुमनाक निमाणो एक कण सिंगींग आसा पळय सिंग करसो तो म्युजिशियन शिकयता न्हय गे क्लिफर्ड शिकयता ताका तुमी शिकोवंक सोडचो. ओके न्हय देव बरें करूं. समेस्तांक भक्तीन वांटयली जाल्यार तुमकां समेस्तां अभिनंदन. देव बरें करूं.
संसारांचा आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटान ते आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन बरिल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापे हांगा ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरिल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापे हांगा ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सतमंता देवा सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवकार मरयेंत जल्मलो पावस पिलाताकार ताणें कस असले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेला मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंका जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बक्षाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या परिपणा पासत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणा पासत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरेपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची कुडान रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
कष्टांच्या पशावमरीपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरीपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरीपा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारिपणा पासत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तीक मोगाच्या भूताची आमच्या सोम्या आणि सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडनी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणा पासो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
आशावा मरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा आमची आणि सगळ्या संसाराची आकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा आमची आणि सगळ्या संसाराची आकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा आमची आणि सगळ्या संसाराची आकुळत कर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बडो जेजूच्या पुनतळ मोगसो स्वागत मागता. 11 तारीखेर हांगासर जावच्या वार्षिक महापर्बेक तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यानाची सुरवात बावटोबा निदळूस आमी केल्ली आसा. आतां सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर सुमेचीं बेसांव आमी जोडूंक शकता. उपरांत मिसाचें बलिदान नोवेन आनी उपरांत पवित्राच्या माकणे मुखांतर सुमेची गुण करची दैवीक सकत आमी अनुभव करतल्या. ह्या दिवसुतेक तुमकां समेस्तां मोगसो स्वागत मागता आसतना आमच्या मदें आसात मनादी बाप रोहित डिकोस्टा मंगळा ज्योतीचे निर्देशक. आयची आराधना चलून व्हरून आमच्या खातीर ते मागतले. मिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवाची कृपा आमचेशी वळशीं करतले. तांकां तुमकां समेस्तांचे तर्फेन बरो स्वागत मागता आनी तांकां हांगासर तांच्या वसुती आमी मागया आनी आमच्या खातीर ते मागतात आनी देवाची बेसांवां जोडून दितात. फादर तुमकां मोगसो स्वागत. महिमा दिता हरिया तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्घा दिता हरिया तुझो मोग करता तुका दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता तुका अर्घा दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 वडा ताळ्यान हालेलुया 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 हालेलुया. मग आमी सगळे हांगासर या सक्रामेंतांत हजर आसलेल्या सोम्याची स्तुती करूं ताका आराधन करूं तागेर काम पाठोवंक ताका वंदूंक
ताची कृपा आनी आशिर्वाद आमचेर जोडून घेवंक आमी हांगासर जमल्या मोगळो जेजू तूं आमचो सोडवंदार तूं आमचो सोमी तूं आमची बाचावी तूं आमची सुडखा तुका मेळोवंक तुजे लागीं मागोवंक तुजी काकुळत तुजें बोगसाणें जोडून घेवंक आमी हांगासर तुजे समकर दिंबेर आसा तुका आराधन करता तुजो मोग करता तूं आमचो सोमी तूं आमचो देव म्हणून आमी मानून घेता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी म्हूण मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी म्हूण मानून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 हाथ उभारून स्तुती करूया हालेलुया 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 मोगळा सोम्या या घडये तुझ्या पांयाजवळ आमी आयल्या आमी जाणाव तूं आमचो रक्षक तूं आमचो सोडवंदार तूं आमचो सोमी तूंच आमची सुडका आनी बाचावी क्रिस्ताच्या मरणा मुखांत तुज्या मोलीक रगत आमचेर शिमटावन तुवें आमकां आमच्या पातकाचें बोगसाणें आमच्या जिवितांत सुडका सोडवून मोग तुवें आमकां ओतलाय मोगळा जेजू ह्या घडये तुज्या नांवाक जावं स्तुती होगळा महिमा तुजें नांव ती सुडका दिता बाचावी दिता यू रिडीम अस you deliver us Lord God saves Jesus जेजू आमची बाचावी जेजू आमची सुडका आनी मोगाचो आमी सक्कड साडून ह्या देव मंदिरांत ह्या घडये ह्या भोवपवी सक्रामेंता काल आमी हजर जाल्या खालतेपणान आमी दिंबेर पडल्या कित्याक आमकां जाणाव सोम्या विणे आमी कितेंच करूंक शकना सोमी जो आमच्या 15व्या अध्यायान म्हणटा म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय आनी हांव ताजे थंय जियेता हांव जावन आसा सर्गींतावन देंवलोलो उंडो जो कोण तो सेवता तो भुकेव सोता तो थान येवन सोना म्हणटा सोम्याचें उतर मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या घडये
या सोम्याक आम्ही आराधन करता असताना, या सोम्याची आम्ही स्तुती करता असताना तो आमच्या काळुजांत येता, आमच्या सोमे वस्ती करता. इमॅन्युएल, देव आमच्या संगता, देव आमच्या संगता. ही परब आम्ही संभ्रमले असता, या देवाची स्तुती आम्ही करता असताना तो ताजी आशीर्वाद, ताजी देणी, ताजी कृपा, ताजी सकत, ताजे आशीर्वाद, ताजे रगत आमचे शिमटायत, आमकां नितळ करता, आमकां कृपेन बरका, आमकां सचाय दिता. आनी ह्या मुखांतर आमी ग्रेस्त जाता, आमी धैर्यादीक जाता, आमी बरवशान आनी भावार्थान दृढ जाता. मगासनो ह्या सुम्याक आमी आमचो मान बागोवया. तो जावन आसा देवाचो एकलो स्पूत, तो जावन आसा देव, शब्द देवाचो आसलेलो, शब्द देव जावन आसलेलो, शब्द मनीस जालो, शब्द आमचे सोवे जियेलो. आनी त्या आमच्या सोडवंदराक आमी मान बागोवया. मगाचनो कीर्तन 30 पंचवी ओळ. तुजो मोग सर्वेस पोरा मळब पर्यंत पावता आनी तुजे विश्वासीपण कुपां पर्यंत. मगाचनो देवाचो मोग, सोम्याचो मोग तो मळब पर्यंत पावता. आनी सोम्याची देवाची कृपा मीत मेर नातलेली, निरंतर वाळच्यात असली. आमच्या कुटुंबाक, आमच्या जिविताक, आमकां हर एकल्याक उदंड मापान मेळच्यात असली. देवाचें उतर कीर्तन आमकां म्हणटा, तुजो मोग सर्वेस्परा मळब पर्यंत पावता आनी तुजे विश्वासीपण कुपां पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पळय मोगाचो सोम्याचो मोग, देवाचो मोग मळब पर्यंत म्हणजे आमी चिंतूंक साध्य तो सोलो. आनी तो आमी क्रुसाच्या जेजूच्या मरणांत आमी पळयला. देव आमचो कितलो मोग करता, देव आमकां कितलो विश्वासी, कुपां पर्यंत देवाचे विश्वासीपण. मगाच्या भावांनी भयणी, जे कितें देवान पवित्र पुस्तकां मुखांतर आमकां सांगून दिलेलें आसा, देवाच्यो बसावण्यो आसात, जे सकड जेजू क्रिस्त थंय संपूर्ण जाल्यात. जेजू क्रिस्त बापाचो मोग, बापाची खाकुळत, बापाची दया तो आमकां हाडून आयला. देखून कीर्तनकार म्हणटा, देवाचो मोग निरंतर आमकां वर्णूंक सकना तसलो. वी कॅनॉट काउंट द लव ऑफ गॉड. देवाचो मोग मळब पर्यंत आनी ताजे विश्वासीपण. मगाचो आमी अविश्वासी, अविधेय जाल्या देवाक, पूण देव आमकां विश्वासी रावता म्हणटा देवाचें उतर. पळया मोगाचो आमचो देव मोगाचो विश्वासी देव, दयाळाय असो, कनवळाय असो, बोगसण असो, खाकुळतीसो आनी कृपेचो देव. आनी तो देव आज जेजू क्रिस्त आमचे सोवे आसा आनी ताका मेळोवंक आमी आयल्या. मगाच्यान आमी अस्कत, आमी पातकी, जायत्या पावटी आमी बरें करूंक चिंतलां, बरें केलां, पण आमच्या अस्कतकायक लागून आमी पातकांत आसात. आमी जायते पावटी उजवाडा तेवशी आमची पावलां आमी काडल्यात, बरे निर्धार आमी केल्यात, बऱ्यो करण्यो आदारल्यात, तरी पूण आमच्या कुडीच्या अस्कतकायाक लागून, ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक लागून आमी काळोखाची वाट धरल्या, काळोखाची वाट धरल्या. पूण मोगाचो आज ह्या आराधना वेळार जेजू क्रिस्त आमकां सांगोंक आशेता की तुमी म्हजे तोंड कितले पयस गेल्या रे, तुमी म्हाका सांडल्या रे. देवाचो मोग तुमचे सोवे अगाध आसतलो. देव ताच्या बसावण्याक, देवान केल्ली बसावणी ती सुडकेची, ती सोडवणेची, ती मोगाची, ती खाकुळतीची ती बसावणी
देव निरंतर पाळता हे आमकां आज देवाचें उतर दाखोवन दिता मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी उपरांत मुंदरून हे वाक्य आमकां म्हणटा, तुजे नितीवंतपण भोव उंच पर्वता सारके, तुजे न्याय निर्णय समुद्रा सारके गुंड, सर्वेस्परा मनशाक तशेंच मनशातीक तूं सांबाळताय. पण आमचो देव आमकां हर एकल्याक ताच्या रस्त्याक सांबाळचो देव, आमकां सांडून घालचो न्हय, न्याय नीत करचो देव. आमकां कितें सकट गरज आसा तें सकट देव आमकां फावो करता, आमकां देव सांबाळता. आमी आमकांच विसरल्यार, आमी काळोखांत येवशी गेल्यार, आमी पातकांत बुडल्यार देव आमकां सांबाळता. कसले एक भरवशाचे धैर्याचे उतर किर्तना मुखांतर आज ह्या घडये देव आमकां दिता. कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तुज्या फाकाट्याचे सवळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात, तुज्या घरांतले ग्रेस्तकायक ती दोदोशी जातात, तुजे स्वादीक न्हंयतले तूं तांकां पियोंक दिताय. कित्याक तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. तुका वळखता तांकां तूं विश्वासी मोग दाखय, प्रामाणीक काळजान मनशाक तुजें थारान दी. मोगाचो न्हू देवाच्या घरांतली ग्रेस्तगाय, मोगाचो न्हू देवाच्या घराची ग्रेस्तगाय जेजू क्रिस्त जावन आसा. ती ग्रेस्त जावन आसा, ग्रेस्तगाय जावन आसा देवाची कृपा, देवाचें समाधान, देवाचो मोग, देवाची दया माया, देवाची शांती. मोगाचो न्हू ही जावन आसा ग्रेस्तगाय. आनी ती ग्रेस्तगाय आज वर्णूंक आनी आमकां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. तर ह्या घडये मोगाचो न्हू ह्या मोगाच्या, ह्या कनवळ्याच्या, ह्या कृपेन भरलेल्या सोम्याक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी करया. निरंतर तो आमच्या संगात आसून आमचें जिवीत आशिर्वादीत करच्याक आमी मागया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, मुंड्या रुपाली पोनश्चा. नमो नमो सोडबोंडारा, साक्रामेंतांतम कारक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, रुपाली पोनश्चा. नमो नमो सर्वंदरा, साक्रामेंतांतम कारक्षा. जेजू उंड्या रुपार लिपोन आसा, तो आमचो सोडवंदार आनी सक्रामेंता मुखांतर तुमकां सुडका दिता, राखता, सांबाळता. ह्या मुखांतर तो आमचो मोग करता, आमच्या ताच्या गोपांत आमकां तो घेता आनी निरंतर तो आमच्या संगता रावता. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावलाय. देवपोण लिपोण तुवें उंड्याचेर घेतलाय. देवपोण लिपोण तुजें उंड्याचेर घेतलाय. उंड्या रुपार तूं आमचे संगी रावताय. उंड्या रुपार तूं आमचे संगी
मोगान भरून तुका समर्पिता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्यारूपाली पोनस्या नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंतांकाराष्टा विमोगाचो नाम यांगस राहिल्या देवा लागीं जेजू लागीं उलोवंक आमचे कश्ट सुख दूख ते सांगूंक कित्याक खरी बुजवण खरो मोग खरी दादोसकाय खरें समाधान तें केवल जेजू थावन मात्र लाभता जेजू आमकां मेळोवंक तूं ये घेवन तुजी कुरपे देणी भांडारा घेवन तुजो मोग घेवन तुजी काकुळद घेवन तुजी सोडवण आमकां तूं मेळोवंक ये आमकां तूं मेळोवंक ये जेजू जिणेची सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या जिणेची सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुझे दान बुसवण आशेवन हांगा रावल्या तुझे दान बुसवण आशेवन हांगा रावल्या ही जेजूय आमकां मेळोवंक तूं ये जेजूय आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कुर्तेचे देण्या भंडार घेवन तुझे कुर्बेचे देण्या भंडार घेवन नमो नमो जेजू नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनस्या नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंतांकाराष्टा मगाचो इसाया प्रवादाच्या 53 अध्यायांत वळ 3 म्हणटा कोणींच ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलोलो जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपारवो केली आनी आमी ताका लेखलो ना खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो क्यास्त बघून आसलोलो देवान मार दिवन सतायलोलो म्हूण आमी ताजे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो ताजेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या मोगाचो हो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त सक्कळांनी ताका सांडलो ताका विधलो ताका कुर्सार खिळायलो रगत वळाशें केलें पूण मोगाचो ताजे वरवीं ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या मोगाचो आमकां न्हय सुडका खंयच्याच व्यक्ती मुखांतर वा संगती मुखांतर बगर आमकां आमची सुडका आनी सोडवण जावची जेजूच्या अमोलीक रक्ता मुखांतर त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर
इजया प्रवादी आमकां कळयता आमची पातकां दुर्नितळ जातात आमची पिडा शिडा गूण जाता जाल्यार ते सोम्याच्या गाया वरवीं देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमी सोम्या सोवे सोम्या थंय सोम्या खातीर आमी जियोंक जाय आमचे जिवीत निरंतरी देवाच्या हजारपणान भरलेले सोम्याचे नांव उसारून भवर्तान आनी भरवशान जेजू थंय आमचे जिवीत ते बांदून हाडूंक जाय मोगाच्या ताज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या आमी गूण जाल्या लागीं सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसाव लागीं सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसाव तुझे संगी रावून विसरताव जिणे गोडसाव तुझे संगी राव विसरताव जिणे गोडसाव संतोष जाताव आमी घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाताव आमी घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र नमो 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 जेजू ख्रिस्ता गुड्या रूपानी पोनश्या नमो 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 सर्वोद्धारा साग्रामेता तमका रक्षा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता गुड्या रूपानी पोनश्या नमो नमो सर्वोद्धारा साग्रामेता तमका रक्षा हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. आमी स्वरूपे रावया सोम्याची स्तुती करया हालेलुया आम्ही सक्कड ओढा थाळ्यान सोम्याची स्तुती करया आराधन करया हालेलुया 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 भगवान जेजू या घडी अंगस जमलेल्या हरी एकली तुका आराधन करता तुझी स्तुती करता तुझी होगळाप करतात तुझी स्तुती आराधन होगळाप महिमा वाकण तात भगवान जेजू तांचे कान तुंदी तांकां काम तुंदी तांकां तूं आयक तांकां तूं आशीर्वादीत कर तांच्या जिवितांत तुझे हजारपण दिवन दी भगवान जेजू तूं आमकां राखताय सांबाळताय सुटका दिताय सोडवून दिताय तुझ्या अमोलीक रगत आमचे शिंपताय आनी ह्या मुखांत आमी तुका करचे आराधन ते मानून घेवचाक तुका समर्पित करचाक आमच्या कुटुंबाक आमच्या हर एकल्या सद्यांक तूं राखणे सांबाळ तुझी सावूक तुझी खातूळ तुझी बाचावी तुझो मोग तुझी शांती समाधान आमकां हर एकल्या निरंतर तूं वळाशी कर आमी तुका निरंतर आमच्या जिबेन आमच्या सगळ्या कुडीन आमच्या कुडवीच्या हर एका विश्वान तुका स्तुती महिमा होगळाप दिवचाक तूं आमकां फोव कर जेजू आमची स्तुती आमचे आराधन तूं मानून घे जेजू आनी आमकां तुज्या आशिर्वादान तुज्या खाकुळटी तुज्या सडवून आमकां भरून म्हणून तुज्या लागीं परत मागता
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू भोगळाप तुका सुमयान जेजू भोगळाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान हालेलुया तुका सुमयान जेजू हालेलुया तुका सुमयान भोगळाप तुका सुमयान जेजू हालेलुया तुका सुमयान जेजू हालेलुया तुका सुमयान जय जय तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 मग चुनेगडी बरोबर बसया फाटले सगळे वर्स देवान आमचेर जायती काकुळत दाखयल्या आमच्या संगात तो रावला ताजो मोग ताणें आमकां दाखयला चुकून पडल्या वेळार आमकां बोगसून सारकी वाट दाखयल्या आमची पिडां शिडां गूण केल्या आमचे कश्ट दूख हळू केल्या आमची दुखां सोम्यान पुसल्यान जिणयेच्या कुडगडीतांनी सोमी आसलोलो देवान आमकां हर एका दिसा ताचे सक्रामेंत घेवनशांक युकारिस्त भेटोवनशांक फावो केला कुमसराच्या सक्रामेंत आमकां निरंतर जेजून आमची पातकां बक्षेल्यांत आमच्या आवय बापूय भाऊ भयणी कुटुंबादारां शेजाऱ्यां इश्टा मंत्रा मुखांतर आमकां जायतो आधार लाभला आमच्या याजक धर्मिका मुखांतर सोम्याची वळख आमकां जाल्या वाडो फिरगज वाराडो दियेसीस गवळी बाप हर एकल्या मुखांतर लायक मुखेली हर एकल्या मुखांतर आमकां आधार लाभला मग ह्या घडये सक्रामेंतान खोरोस आजाराच्या जेजूक आमच्या काळजाच्या गुंड्यात हांव अर्घां दिवया उगडासा कडेन आमी ती घडीता जिवितांत साध्य म्हणलें म्हाका जायनास म्हणून हांव आसलो पूण सोम्यान तें साध्य केलां म्हजो मोग करचो म्हाका समजोवचो कळूनचो ना केवल अपार्थ करचे मनीस हिंसूचे दणसूचे मनीस खोंगचे मनीस म्हणून हांव चिंतलों पूण सोम्या तुवें म्हाका तुजो मोग दाखयलाय तूं म्हज्या सांगात आसलोय म्हज्या सांगात तुवें पॉयंट केलाय म्हजो हात धरून तुवें म्हाका चलयलाय आनी आज तुजे मुखार सरपडून तुका आराधन करचें भाग तुवें म्हाका फावो केलाय हें नवें वर्स पळोवंक तुवें म्हाका फावो केलाय आमच्या सवय जायतीं जाणां आसलेलीं पूण हें नवें वर्स पळोवंक जायत्यांक भाग फावो जावना पूण देवा तुवें म्हाका एक व्हरतो आनी एक अवकाश करून दिलाय म्हजें जिवीत परत नव्यान करूंक तुज्या मोगान तुज्या खाकुळतीन भरूंक तुवें म्हाका अवकाश दिलाय जेजू तुका अर्घा जेजू तुका स्तुती जेजू तुका होगळाप सर्व मान महिमा संपूर्ण ती तुका मात्र आमच्या काळजांत हांव जेजू लागीं उलोवया जेजू हांगासर आसा आमकां आयकोंक बडया उक्तें जातलें सोदा मेळटलें मागा मेळटलें त्या जेजूच्या उतरांचेर भरवोसो दवरून जेजूक आमच्या काळजाच्या गुंडायत हांव अर्घां दिवया ताका महिमा दिवया ताची स्तुती करया उडासा काडया ती घडीता बरी आवय बापूय बरें कुटुंब बरें घर बरो जागो दिसपडतो ग्रास बरें उद्यम बरी भुरगीं बरो समाज बरो वाडो मोगाची मनशां कुटुंबाची मनशां बरी वडिलां बरी कृशी सकट देवान आमकां दिला कित्याक देव आमचो मोग करता देवान आमकां बसयला हांवें तुमकां रचला रचलेल्या देवाक
तुमकां पोसूंक कळीत नांगी. देवान ताच्या मोगान आमकां रचला आनी तो आमकां पोसता. दाकोडकार जेजूक मेळोंक आयिल्ले, जेजू तावन भलायकी मागून आयिल्ले, पयसतावनूच जेजू लागीं ते मागतात. जेजू तांकां आपडता आनी गूण करता. पण तांचे पैकी केवळ एकलो समार्यागार परकी पाठी येता, देवाक जेजूक वर्णयता, दिंबयेर पडता, जेजूची स्तुती करता, जेजूक अर्गां दिता. जेजू विचारता खंय गेले? 10 जणी गूण जाल्ले न्हय, एकलो परगांवी येवन म्हाका अर्गां दिता. उरले खंय गेल्यात विचारता जेजू. आज मोगाच्यान आमची कुटुंबाची हांगासर ना जावयेत, आमच्या मोगांची मनशां हांगासर ना जावयेत, पूण आमी आसा तांच्या तर्फेनी असम्याक अर्गां पाठोवया. आमी उडास दवरया मोगाच्यान. आपलेच की म्हज्याच सक्तेन हांव कितेंच करूंक शकना. हें देवाची योजन म्हज्या जिवितांत निरंतर तें जारी जावन आसा. आज जे कितें घडलां तें सकड देवाच्या योजना प्रमाणे जालां. देवान तें बरेंपण आमकां दिलां. देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. देवाक आमी स्तुती करूंक फावो. 1-2 मिनटां मौन रावन सम्याक आमचें काळीजूक तें करया. कितें सकड सम्या लागीं उलोवंक आसा उलोवया. जे केन्ना बडवो मोरयेक देवाचें योजन कळीत करता, तूं देवाच्या पुताची आवय जातली. मोरी शिरमेली म्हणटा पळय पुस्तक, लुकाच्या पयल्या अवस्परांत आमी आयकता. मोरी म्हणटा देवा हें कशें घडचें? हांव आजुनी आंवकार. मोरी देवा लागीं संवाद चलयता. मोरी जेजू लागीं देवा लागीं उलयता. मोगाच्यान जेजू आयकता. जेजू लागीं आमी उलोवया. आमकां सर्व बरें केल्ल्या, आमकां गूण केल्ल्या, आमची दुखां पुसुल्ल्या, आमकां सांगात दिल्ल्या, आमकां जिवीत दिल्ल्या, नव्या भुरग्यांचें देणें दिल्ल्या, समाधान दिल्ल्या, संतोश दिल्ल्या, दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या, आमची पातकां बक्षिल्ल्या, आमचेर कांकोळत आनी दया दाखयल्या, काळोखांत आसतना उजवाडाक हात धरून चलयल्या. ह्या सर्वां खातीर सोम्याची स्तुती करया. सोम्याक अर्गां दिवया. आमी सर्व उबे रावया आनी गीत गावया. गीत गावन स्तुती करया. आनी ह्या मुखांतर आमची बोगणां ह्या गितां मुखांतर कोरोस हजारांच्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया. स्तुती करूया जेजूच्या नागाती. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. आणि पुढे गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या नागाती. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती.
स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती पातक्यासमोर ताण गेलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो एरकुडी पातक्यासमोर ताण गेलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातान म्हाका तो केलो स्तुतीताची गावच्याक तयार केलो पातकातान म्हाका मुक्त केलो स्तुतीताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या नावाखाली हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगळी पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगळी स्तुतीताची गांव आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुतीताची गांव आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखाली हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती आम्ही अंगस्वरायला देवाची स्तुती करूंक आणि देवा लागीं मागोवंक देवाचो आशिर्वाद जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक तर मोगाच्या नांवांत आमी दिंबेर पडया आनी जेजू लागीं आमी मागया आमकां कितें सकट गरज आसा ह्या घडये आमकां कितें जेजू थावन जाय हें सकट आमी मागून घेवया इजाच्या प्रवादेच्या साळेसांनी एक अवस्वर दवी वोळ भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोवें आसा गंभार नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हजे जैते वन उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा म्हाका चलो देवाचें उतर आमकां म्हणटा भिये नाका गभार नाका हांव तुजें सोवें आसा म्हजी कृपा हांव तुका दिता हांव तुजो देव तुका मजत दिता
म्हज्या उजव्या हातान हांव तुका सांबाळता मोगाचो न्हू ह्या घडये जेजू देव आमकां धैर्य दिता बळ दिता आमी भियोवची गरज ना खंयच्याच सक्तेक ह्या संवसारांत आमी भियोवची गरज ना हर एक आमच्या जिवितान घडचे तें देवाचे योजना प्रमाणे म्हणून आमी भवार्थान स्वीकार करूंक जाय आनी ह्या खातीर ह्या घडी आमी मागया देवा लागीं आस्त बदीक मागचें नाका म्हाका देवा लागीं मागे आमचो भावार्थ आमी धंडळनाशे सांबाळू मागे आमी धैर्यान आमचो भावार्थ प्रगट करूं म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या फिरकजेंत वावरां थळार हांव एक कातोलीक सोम्याचो फाटलावदारी सोम्याचो शिपाई सोम्याचो शीस म्हणून प्रगटूंक गरज आसली कृपा ह्या घडी आमी मागया उरलें सक्कट देव दिता देवाक कळीत आसा आमकां कितें गरज आसा म्हणून पूण आमकां आज देवाच्या सक्तेची कृपेची गरज आसा आमचो भावार्थ तो जियोंक आनी तो शिकोवंक आमच्या भुरग्या बाळांक कुटुंबादारांक शेजाऱ्यांक आनी सगळे संवसारार जेजू क्रिस्त सोडवंदार म्हणून धैर्यान बरवशान प्रगट करच्या कृपा मागया जेजूचे आशीर्वाद आमी मागया ह्या घडी आमकां आमी समर्पण दिवया आमचे सगळे कुटुंबांत हर एकल्याक आमी ह्या जेजूच्या मालीक रक्ताक समर्पण करया कुटुंबादारांचे नांव काडून हर एका व्यक्तीचे कुटुंबादारांचे नांव काडून सुम्या जेजूक ह्या घडी आमी आमकां भेटोवन दिवया जेजूच्या मौलिक रक्ताक आमकां आमी समर्पण करया जे कितें पिडा आसा समस्या आसात नासमाधान आसा हे सक्कट जेजू हुमटून काडून दी आमकां पवित्र करून दी नितळ करून दी कृपेन भरून दी म्हणून मागया आमची कुटुंबां ती मोगाची समाधानाची बिडारां जावं दी देवाची मंदिरां जावं दी आमचे जिवीत देवाच्या कृपेन भरलेलें जावं दी पावलो दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा तुमचे जिवीत तुमची कूड देवाचे मंदिर देवाचो आत्मा थंयसर वस्ती करता आमी हर एकलीन देवाची कृपा निरंतर आमचे थंय वळटा ह्या खातीर जे कितें पिडा आसा जेजूच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया जो कोण पिडेस्त आसात हर एकल्याक ह्या घडी देवाचे अमोलीक रक्ताचे आशीर्वाद आमी मागया जेजूच्या गाया वरवीं तुमी गूण जातल्यात बरी जातल्यात म्हणून जेजू ह्या उतरांचेर फाती आनी बरवसो दवरून आमकां आमी जेजूक भेटोवन दिवया आज विशेष करून आमी भुरग्यां खातीर मागतले आमची भुरगीं देवाचें देणे देवाचींच मुखां मळान ती तांकां आमी ह्या घडये समर्पण दिवया ती देवाच्या मोगान क्रिस्तच्या मौल्यांनी आनी भावार्थान आनी देवाच्या उतराच्या मोगान ती वाडोवन दी परजोळून दी कुटुंबाचो अलंकार जावं दी ह्या मुखांतर चड आनी चड सुम्याच्या जिवितांत ती मेथेर जावं दी तांचें जिवीत सोम्याचें जिवीत जावन ती बदलून दी आमच्या युवा जाणां खातीर आमी मागया आमच्या युवा जाणां बरो फुडार बरें शिकप बरें काम बरी जिणें संगातीन जिविताची वाट विंचून काडूंक पवित्र आत्मा तांकां सकत दिवं दी म्हाका ह्या घडये आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी पवित्र आत्म्याची सकत ताची कृपा आमचेर ह्या घडये आमी मागया गिता मुखांतर आनी अशें आमी मागया जेजू आमकां नितळ कर जेजू आमकां पवित्र कर जेजू आमकां तुज्या कृपेन भर भिरांत नापाती बेविश्वास हे सक्कड तुमठून उडय आमच्या देहाचो स्वार्थ राग हगे मोसोर हे सक्कड नपैस कर तुज्या कृपेन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी नेटयलेले आमचें जिवीत तूं कर आमचें घर आमचो जागो आमचें उद्यम आमची कृशी आमचो वावर सक्कड तूं आशिर्वादीत कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं भर जेजू सर वायट विघ्न देनवरन अवघडांतले वायट सक्तेंतले आमकां निवाड खंयचीच पिडा शिडा खंयचीच वायट सकत आमकां आपडेना जावं दी निरंतर तुज्या हसरेन तुज्या हसारपणान तुज्या खाकुळतीन जिवोवचें जिवीत आमकां करचें तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वचचें पवित्र आत्मो ताची देणी फळां आमकां नेटोवन दिवचें देवाच्या
पवित्रज्ञ आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्रज्ञ आमचेर देवोनी नितळ कर निर्मळ कर पवित्र उर्पेन देवाच्या पवित्रज्ञ आमचे देवोनी सत्शिखय दैनाबाई जाणवायली भक्तीन देवाच्या पवित्रज्ञ आमचे देवोनी देवाच्या आत्म्या देवाच्या पवित्रज्ञ Come, Holy Spirit, come. ये पवित्र आत्म्या आमच्यातून देवोनी आमची काळजां तूं नवीन कर. आमकां तूं धैर्यानवर आमकां तूं सुडका दी. आमच्या जिवीतून पवित्र कर. आमकां हर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या पिडेदान मुक्त कर. भलायकी दी, समाधान दी, संतोष दी. आमी तुज्या मोगाची तुज्या कृपेची भुरगीं जावन आमकां तूं जियोंक तूं फावत कर. आमकां काळोखांतले भियांतले तूं पयस कर. तुजो धैर्य तुजें बळ तुजी सकत तुजी मजत तुजो उजवो हात आमचो निरंतर उखललो धरलेलो आसूं दी. हांगासर तुजेर मागून तुजेर फातयेणी दवरून तुजेर भरवसो दवरून धाड तुज्या पवित्र आत्म्या तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां तूं नितळ कर. गुण कर Jesus. Touch and heal Jesus. Heal Jesus. तुझ्या नावान तांकां सुडका दी, सोडवून दी, भलायकी दी. येशुवे आराधना तुका, होगळा तुका. हालेलुया होगळा Jesus. आराधना तुका, होगळा Jesus. जय हालेलुया तुका Jesus. आराधना तुका Jesus. मग चलन जेजूचे आशीर्वाद घेवनच्या आमकां समी आयती करया आनी गावया ह्या देवाड्या सक्रमंता गीत. देवाडा सक्रमेंता सस्तनामान करूया पूर्विल्या त्या रूपावोला नव्य रीती आदार्या सर्वन्वेच्या अस्कत विश्व्या मावाताची भळ दिव्या तशी बापा तशी स्मृता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना एका स्थाड्या जर स्थिता तुका दोगांच्या स्मिरिता समसामी आवडला. प्रार्थुया ये देवाविचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टान सोगळास ते आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुझी येत आनी रास करताय सासनाच्या ससना. आमेन.
बेथलेमाशेरा गोरवांच्या गोड्यान तंदळा आज आमकां सोडवून दा मोरेचे द्वारी आयलो संवसारी राया सोराय करया नमस्कार नामान नामान बाळोकार करया बडव्याचे गाया नामान तारका गावया गीता उल्हासा नामान बाळोका करया बडव्याचे गाया नामान तारका गावया गीता उल्हासा मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तां बळो जेजूच्या पुंतळाक मुडबिद्री अलंकाराक मोगसो स्वागत मागता प्रसंग्यान एका मनाची काळजाची जावन यमेसाच्या बलिदानात वंडली जावच्याक बळका जेजू लागीं तुमची ते सावयरा दे उसार संगच्याक हंगसर आयल्यात बळक जेजू तुमची ते सवा स्विकारसून दी आनी तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हे संदर्भात प्रत्येक ते सावन पासून मिसपेटयता वारन रोहन डिमेल्लो अबुधाबी एरगासन मिसपेटयता रोहन दी कोस्ता आनी डीना रोड्रिगेस मुडबिद्री प्रत्येक ते सावन पासून मिसपेटयता अविनाश क्वार्टर्स आनी गुटाम कारकळ एरगासन मिसपेटयता जेम्स आनी सिंड्रेला रोड्रिगेस गंटलगट्टे एरगासन मिसपेटयता विलियम जसिंता गोबियस स्पेट देवतीन पीटर आनी अलेक्स फेर्नांडीस आमिसिता जुलियाना फेर्नांडीस डेल्ली एरगासन मिसपेटयता लिली आनी इग्नेशियस फ्रँक मोडंकाप बरें पैन फावो केल्ल्या पसोत अर्गांसान मिसपेटयता सेवरीन फेर्नांडीस वेलंकनी वडो एरगासन मिसपेटयता एलन डी सोसा ताकोडे एरगासन मिसपेटयता मागदलीन कुलास वस्पेट एरगासन मिसपेटयता बरी भलायकी लाभलेल्या पसोत भुरग्याक मागदलीन कुलास वस्पेट एरगासन मिसपेटयता जुलियाना पिंटो वस्पेट प्रत्येक ते सावन पसोत मिसपेटयता बासिल क्रास्ता आनी कुटाम वेणूर बऱ्या भुरग्याचे देण्या पसोत एमिसाचें बलिदान ते सावा खातीर भेटयता सुविना डिसोजा पलडका हे सर्व ते बसोत मागे आम्हा समेस्तां बसोत मागे जे कोणा मागतान बसयला सुडास करून जे बसोत एमिसाच्या बलिदाना वेळार मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भावना भयणीनो ह्या पुंतळार नोवेनाचो पयलो दीस आणि आज विशेष तरान आमच्या भुरग्यांक मागण्याच्या बळान बावर्ताच्या जिवितांत भितर सरूंक आनी अशें तांचें पालन पोशण करूंक वडिलांची जबाबदारी आसा ह्या खातीर विशेष तरान भुरग्यां खातीर आनी तांच्या आवय बापाय खातीर आज आमी मागया आमची भुरगीं त्या देवाच्या मोगान भरलेली बावर्तान क्रिस्ती मौल्यांनी वाडलेली ती जैतेवंत भुरगीं जावन दी आमची भुरगीं देवाक महिमा हाडच्या तसलीं भुरगीं जावन दी म्हणून सर्व भुरग्यां पासत तांच्या आवय बापाय पासत आज मागया हे मिसाचें पवित्र बलिदान फावत रिती भेटोवच्याक आमचें उणें पोण आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर्पदेवा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसर सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगे सदां संकार म्हजी सगळ्या देवदूतांक तुमकां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती मागता सर्पदेदान देव आमची काकूळ तूं करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
सौमिया काकुडकर सौमिया काकुडकर क्रिस्ता काकुडकर क्रिस्ता काकुडकर सौमिया काकुडकर सौमिया काकुडकर महिमा देवा उसगी आणि शांतिताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सखी शाराया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोनिया जिजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता सोनिया देवा देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप करताय आमची कबूल कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा पाचचे महिमे Jesu Christa एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची घडसाण साकून दोशी जाव आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप भुरग्यानो तुमच्या आवय बापोयक खाल जावन चला हे तुमचे कर्तव्य तुझ्या आवय बापोयक मान दी पोवपादेस बसवणी दिवंक पयल्लो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतले आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें बापयनो तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक रागार जायचे चिडवचे न्ही बागार तांकां बूत सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार पृथ्वीच्या श्रीकांची आमच्या देवाची सोडवण देती पृथ्वीच्या श्रीकांची आमच्या देवाची सोडवण देती सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र म्हळ्यान
जैताणे आपणायला सत्वेच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवण दिली. सर्वे स्मरण आपली सोडवण केळीत केल्या. जनांगा होजीर आपली निताणे उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यात ताका असलेल्या विश्वासी मोगासो ताणे उघडास काढणार. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवण दिली. पृथ्वीच्या शेकांशी आमच्या देवाची सोडवण दिली. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रीतम आदिमागा परत्यान परत्यान आणि साबार्थरानी प्रवाद्या मुखरात देव आमच्या पूर्वजांना उलयलो. पूण या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागी उलयलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशी हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायले. तोवर जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचे राज तसल्याचेंच सई. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, बाळोक जेजू थंय भक्तिकानो. आज दोन वाचपां आमी आयकलीं. सांत पावलोन एफेस घरांक बरोवन आनी तशेंच मातेवाची सुवार्ता. आनी ह्या सगळ्या वाचपांचो सार संदेश एकच. भुरग्यांक जेजू लागीं हाडा. ताजे आशिर्वाद काण घेयात आनी तांकां क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे बावर्तान मागण्यान वागया. तांकां शिक्षीत करा. मोगाचोनो जेजू लागीं भुरगीं आयलीं आनी वडीलांनी तांकां जेजू थंय हाडली. त्या वडिलांची देख आज आमी हर एकल्यांनी घेवंक आसा. आमी हर एकल्यांनी आमच्या भुरग्यांक जेजू थंय ताजे आशिर्वाद घेवच्याक आमी हाडूच. ही वर्ती जबाबदारी
भुरग्यांनी जर मागण्यांत आनी बावार्थान वाडय जाल्यार हाची पयली जबाबदारी बांदता जल्मदातारांची. देखून मोगाचोनो आवय बापायनी करीजय जाल्ल्यो थोड्यो संगती थोडे विशयी ह्या घडी आमी नियाळ करया. मोगाचोनो देवाच्या भुरग्यांक वा देवान देणे जावन दिल्ल्या भुरग्यांक आवय बापयनी कशें भावार्थांत आनी मागण्यांत देवबिरांतीन वागय जाय आनी कित्याक वागय जाय आमी उडास दवरूंक जाय. हर एक भुरगें आवय बापयच्या मोगांत जल्मल्लें तें देवाचें भुरगें. देवान ह्या भुरग्यांक आमच्या हातांत दिलां आनी आमच्या भुरग्यांक वागोवचें म्हळ्यार हर एका भुरग्यान देवाचो मोग नियाळ करचो आनी क्रमेण भुरग्यांनीच देवाची खुशी देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कसलें म्हणून सोदून काडूंक आमी तांकां आदार दिवचो. ह्या खातीर दोन तरान आमची जबाबदारी बांदता. पयल्या तरान सांत पावलो आमकां म्हणटा आमी शिक्षीत करूंक आसा शिकोवंक आसा. आमी मस्त बडी चिंतचें शिकोवचें काम तें पाद्र्याबांचें सिस्टरांचें आनी दोतोर शिकोवच्या शिक्षक शिक्षकींचें तें सारकें तांचें काम. पूण पयले मोगाचो तें भुरगें जल्मल्ल्या थावन पयली जबाबदारी आनी पयली बावार्थाची शिक्षकां जावन आसात सांत फ्रांसीस आमचो आदलो पापा फ्रांसीस म्हणटा आवय बापूय जावन आसात बावार्थाची पयली बोधाकां शिक्षकां. भुरग्यांच्या काळजांत देवाचो मोग जेजूची वळख आवय बापायन पयले दिवंक आसा. देखून शिकोवच्या मुखांतर आनी ती शिकोवण जियेवन त्या भुरग्यांक साक्ष जावच्या मुखांतर. तुमी कितें शिकयतात भुरग्यांक भुरगीं आयकतात पूण ताज्या किसड तुमी तुमच्या जिवितांत कितें करतात कशें चलतात ती शिकोवण कशी पाळतात तें पळोवन सडीत भुरगीं शिकतात. ह्या खातीर दोडती जबाबदारी आज आवय बापयक भुरग्यांच्या मागण्या आनी भावार्थी जिवितांत तांकां वागोवच्यान बांदता. देखून आवय बापूयची जबाबदारी चिल्लर न्हय. हांगासर अल्तारी मुखार देवा मुखार भास दिलेली आसा. भावार्थान आनी मोगान आमकां लाभलेल्या भुरग्यांक आमी वागयतल्या. ही कोणायकी आमकां तुमकां दिल्ली जबाबदारी न्हय वा भास दिल्ली न्हय. बगार तुमी खुद्द जावन अल्तारी मुखार एका सक्रामेंतांत ती देवाक तुमी भास दिल्या. देखून ही जबाबदारी शिकोवची आनी भावार्थाचें जिवीत जियोवची ती जबाबदारी आमकां हर एकल्याक विशेश करून आमच्या आवय बापयंक ती आसा. आनी देखून मोगाचो जरी तर म्हजें भुरगें देवाच्या मोगान देव बिरांतीन बरें भुरगें जावन वाडा जाय परजळ जाय जाल्यार भुरग्याक हांव ह्या संवसारांत कित्याक जल्मल्या म्हज्या जिविताचो उद्देश कसलो म्हणून ह्या भुरग्यांक कळीत आसूं जाय. म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी कसली आनी ही जबाबदारी आवय बापूय आमची जावन आसा. तर मोगाचो थोड्यो गरजेच्यो संगती कसल्या सक्कड संगतींनी भुरग्यांक आमी शिकप दी जाय शिक्षीत करी जाय. कशें आमी भुरग्यांक जेजूची हाडी जाय कशें आमी भुरग्यांक जेजूच्या मोगान वाडय जाय. थोडो वेळ आमी नियाळ करया. मोगाचो पयलें जावन आसा द स्पिरिच्युअल लायफ आध्यात्मीक वा भावार्थाचें जिवीत. आवय बापायनी पयले भुरग्यांक शिकोवंक जाय की
जेजू कोण, देव कोण. जेजू जावन आसा तुज्या जिविताचो वैयक्तीक सोडवणदार. ह्या संवसारान खंयची सकत वा वस्त तुका बाचावी दिना. बघा, तुका सुडका वा सर्गार व्हरचे ते जेजून मात्र. हे आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणार शिकोवंक दी जाय. मगाच्यान आमी पवित्र पुस्तकाची वळख भुरग्यांक दी जाय. आज आमी आमच्या भुरग्यांक मोलादीक वस्तू दिता, मोबायलां दिता, पूण आमी कितले पवित्र पुस्तक आमच्या भुरग्यांक एक पवित्र पुस्तक दिला. आमच्या घरांनी कितली मागण्याची वा संतांच्या जिविताची पुस्तकां आसात. मगाच्यान जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तक वाचूंक, हातान धरूंक शिकयना, तर भुरग्यांनी देवाच्या मोगान, देवाच्या भिरांतेन आनी देवाची खुशी तांणी जाणा जावची जाल्यार ही कशी. आनी हे मोगाच्यान केवळ भुरग्यांक शिकोवचे मात्र न्ही, आमी वडिलांनी घरांत सांजेच्या मागण्या वेळार तो पवित्र पुस्तक उक्तें करून तो वाचले त्या भुरग्यांनी पळय जाय. आमी आवय बापायनी वडिलांनी मागले भुरग्यांनी पळोवंक जाय. आमी शिकय जाय भुरग्यांक कशें मागचें. न्ही केवळ आमच्या बापा नामान मरे मुळावी मागणी शिकोवची, ती भोव गरजेची. पूण आमी भुरग्यांक शिकय जाय देवा लागीं कशें उलोवचें, देवा लागीं कसो संवाद चलोवचो. जावं पुरो कश्ट वेळार, पिडे वेळार, एकसूरपणा वेळार, निरासपणा वेळार न्ही खंय वेचें, कोणा फाटल्यान वेचें. बगार, म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा, तो म्हजो सोडवणदार, तो म्हाका आयकता, तो म्हजो मोग करता. हे आमी वडिलांनी ल्हानपणारच भुरग्यांक शिकोवंक जाय. त्या दाळा भुरगीं आमची आमच्या कुटुंबांत रावतात, आमचे सोवे रावतात. देखून मोगाच्यानो पयली जबाबदारी भुरग्यांक क्रिस्ती मौल्यांनी वागोवचें. देवाचो मोग, देवाची भिरांत, देवाचें उतर आनी मागणें ते बळादीक हातेर हाज्या शिवाय जिवीत तें संपूर्ण जायना, अर्थरहीत तें जिवीत जाता. आज आमी भुरग्यांक जायतें शिकयता, भोव गरजेचें. आतांच्या कॉम्पिटिटीव संवसारांत हे सक्कड जायचे, पूण ताज्या की पयलें ही भुरगीं देवाची भुरगीं. आनी देवाक आमी फाटी ओपून दिवंक आसात. ह्या खातीर देवाची भिरांत, देवाचो मोग, देवाची खाकूळट, देवाची वळख ह्या भुरग्यांक आमी पयल्यान पयलें दिवंक आसा. सक्रामेंताची वळख आमकां दिवंक. मीस म्हळ्यार कितें म्हणून आमी सांगूंक आसा. कुमसार कशें जावचें आमी शिकोवंक आसा. आनी तांणी पळोवंक आसा आमी हर एक दीस मिसा घेवचें, हर एक आयतारा भक्तीपणा मिसान भेटोवचें, कुमसार जावचें. मोगाच्यान त्या दाळा भुरग्यां थंय भावार्थ देवाचो मोग उपजता. देव म्हज्या सांगात आसा, देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका लागीं आसा म्हणून आमच्या भुरग्यांक कळी जाता. दुसऱ्यान मोगाच्यान द मॉरल लायफ, नैतिकता. आमच्या भुरग्यांक खंयचें सारकें, खंयचें सूख कोणें शिकोवचें. मोबायलान, युट्यूबान, इन्फ्लुएन्सरान लॉक करच्यांनी वा आवय बापायनी, आमी वडिलांनी, धर्मीक भाव भयणींनी. मोगाच्यान भुरग्यांक ल्हानपणारच खंयचें सारकें, खंयचें सूख देवान उपादेश दिल्या, जेजून आमकां शिकोवन दिल्या, ती आमी हर एकल्यांनी भुरग्यांक शिकोवंक जाय. कशें हांवें प्रामाणीकपणी जियोवचें, कशें हांवें म्हज्या वडिलांक विधेय जावचें, वडिलांचें उतर आयकोवचें, कशें हांवें म्हजी कूड पवित्र सांबाळची, निश्कळपण हे भुरग्यांक आमी ल्हानपणार शिकोवंक जाय. कशें कॉन्शियस अंतस्करण रुपीत करचें. मोगाच्यान आयच्या ह्या समाजाची व्हड भिरांत वा आकांत जावन आसा. कॉन्शियन्स इज डेड, अंतस्करण मेला, देव आसा घेना, आवय बापय कोण, मोग म्हळ्यार कितें, उजवाड म्हळ्यार कितें, देवाचें उतर म्हळ्यार कितें, म्हाका कांय पडोवन वचोना. दे बिकम इंडिफरंट. देखून मोगाच्यान सारकें कितें सूख खंयची,
देवाचे उपादेश ते पाळूंक एक व्यक्ती प्रामाणीकपणी जावन जियोंक आमी शिकोवंक आसा. जे केतना मोगाचो न्हू आमच्या कुटुंबांत असलें वातावरण आसा. हांव सत उलयतां, हांव पेल्याक बक्षितां, हांव उजवाडांत जियेतां, हांव वायट संवय सांडटां, हांव एक नितळ चिडी जियेतां. म्हजी उतरां बरी उतरां भुरगें शिकता. आज तेंच जेजू म्हणटा भुरग्यांक जेजू लागीं हाडचे, आशिर्वाद दिवचे म्हळ्यार आनी भुरग्यांक शिकोवचें म्हळ्यार हे मोगाचें न्हू. भुरग्यांक थंय नैतीक क्रिस्ती मौल्यां ल्हानपणारच 5 वर्सां भितर हे सकट भुरग्यांक आमी समजायचें. तांच्या काळजांत, तांच्या मोतींत, जिवितांत तें घट्ट जायचें. त्या उपरांत आमची भुरगीं हालानांत पयस वेतात, चुकोवन पडतात. देव सुद्दां तांकां पाटी हाडटा. कित्याक तांच्या काळजाच्या गुंडायेंत आपल्या आवय बापायनी दिल्ली शिकोवण, चलिल्ली वाट, दिल्लें तें वातावरण ते भुरग्याच्या रक्ताक घाणांनी वाळोवन वेता. देखून ल्हानपणार आमी भुरग्यांक हें शिकयचें, जिवितांत उद्देश कसलो, कित्याक हांवें जियोवचें. आनी अशें मोगाचो न्हू भुरग्यांक थंय नैतिकता अंतस्करण आमकां रुपीत करूंक जाता. आनी तिसऱ्यान मोगाचो न्हू संबंद. पयलें जावन देवा थंय संबंध, एकामेका थंय, आवय बापूय थंय, तशेंच पेल्या थंय, इश्टा इश्टिणे थंय कसो हांवें संबंध आमच्या भुरग्यांनी बांदून हाडूंक जाय. आमचो संबंध कसो आसा पेल्या थंय. हांव म्हज्या आवय बापाय कशें चलयतां, हांव म्हज्या शेत सांबाऱ्या लागीं कशें संबंदान आसा भुरगीं पळयतात. भुरग्यांक देवा थंय आनी आपल्या आवय बापूय थंय, इश्टा इश्टिणे थंय, वडिलां थंय, हेरां थंय संबंध कसो रचचो म्हणून आमी शिकोवंक जाय. आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांची वळख आमी दिवंक जाय. मोगाचो न्हू त्या दाळा मात्र संपूर्ण तरान आमी भुरग्यांक शिक्षीत केल्ल्या बरी जाता. मोगाचो न्हू त्या उपरांत चवथें जावन जिविताची विंचोवण. हे आमी ल्हानपणारच शिकयचें. म्हज्या भुरग्यान खंयची वाट धरिचें, खंयचो बेस विंचून काडचें, कसल्या देव आपण्याक पाळो दिचें लग्ना जिविताक, ह्याच किंवा धर्मीक जिविताक. तें आमी ल्हानपणारच आमी भुरग्यांच्या मोतीन घालूंक जाय. जायते बोटी बेजारायाची गजल आमी भुरग्यांक केवल इस्कल शिकयता. कितें चक्कड ह्या संवसारांत कॉम्पिटिशन आसा, परिक्षा आसा, त्यो पुरो बरोवन बरें काम मेळाचें म्हणून आमी भुरग्यांक शिकयता. पूण मोगाचो न्हू तें फावना. बगार भुरग्यान, म्हज्या भुरग्यान खंयची वाट विंचून काडचें, खंयच्या वाटेन ताणें चला जाय. पयशे करूंक आमी भुरग्यांक शिकोवचें न्हय. आमी शिकोवचें तुमी देवाची भुरगीं सल्वासांव सुडका सासणाच्या जिविताक, सर्गीच्या जिविताक वाट आमी दाखोवंक आसा. न्हय पयशे करची वाट. पयशे भोव गरजेचे, ती तुमच्यार न्ही 10 पट्ट चड करतात. तें तुमी शिकोवची गरज ना. इस्कल टिचरां शिकयतात, पूण क्रिस्ती मौल्यां, देवाचो मोग, साल समकण हे आमी तांकां शिकोवंक जाय. खंयची वाट ताणें विंचची ल्हानपणारच तांच्या मोतींत आमी घाली जाय. आनी मोगाचो न्हू 5वें पयशे. आज आमी मस्तपडी चिंतून आसा. पयशे आमी भुरग्यांक करसूंक शिकयता, पयशे आमी दिता. पूण पयशे कशे केल्यात, पयशे कशे करसी जाय, पयशांचे मोल कसोलें, कितलो घाम त्याग सॅक्रिफायस करून पयशे ते आमी जोडल्यात आनी ते भुरग्यांक आमी करसिता. तें पूण तें कशें करसी जाय, त्या पयशांचें वॅल्यू आमी मोगाचो न्हू भुरग्यांक शिकोवंक आसा. प्रामाणीकपणी ते पयशे करच्याक, ते पयशे जमोवच्याक आनी ह्या मुखांतर कुटुंब बांदून हाडच्याक, पेल्यांच्या गरजाक पावोवच्याक. पयशे आसूं आसचे गम्मत करूंक न्हय, ते आमच्या गरजेक आनी हेरांच्या गरजेक दान धर्म काणी घालूंक शिकोवचें. पेल्याची गरज आसा तर आमच्यांतलें थोडें तांकां दिवचें. हे मोगाच्या भावांनी भयणी
आमी भुरग्यांक शिकयचे आनी निमाणे मोगाचो आमच्या भुरग्यांक आमी देव सर्वस्व म्हणून शिकोवंक जाय. आमची वडिलांक कोण, वॉट इज दी अथॉरिटी देवाची जावन आसा ती व्हडू राजवडकी व्हडू पदवी. आमी हर एकल्यानी जियोवचे तें देवा खातीर. आनी त्या उपरांत आमकां आसात आवय बापूय, त्या उपरांत आमकां आसा पवी सभा गवळी बाप याजक धर्मीक आसात आनी तशेंच इस्कॉल आसा, सरकार आसा, समाज आसा. मोगाचो हें सगळें आमच्या भुरग्यांक आमी पयलेंच शिक्षीत करी जाय. आज पवित्र सभे विशांत आमच्या भुरग्यांक कितलें कळीत आसा, याजक बेसा विशांत धर्मीक बेसा विशांत कितलें कळीत, आमी कितलें उलयता, कितलें बरें आमच्या घरांनी उलयता. देखून मोगाचो आवय बापूंची जबाबदारी ती वर्ती आसा. जर तर आमचे थंय देवा सोबत तो संबंध, देवूच सर्वस्व, देवूच आमच्या जिविताचो केंद्र म्हणलें ना जाल्यार, ते भुरगे आमचे पळयना जाल्यार मोगाचो त्या भुरग्यांनी देवा थंय फातयेणी दवरची कशी. आनी निमाणे मोगाचो भोव गरजेचें 3 संगती आमी उडास दवरिचे. आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयचे की तुमी अमोलीक, तुमी देवाची भुरगीं. आनी दुसऱ्यान तांचो आमी मोग करी जाय आनी तें तांकां भोगा जाय. तुमी आमच्या कुटुंबाची, तुमचो आमी मोग करता, आमी तुमच्या सांगात आसा. वी हॅव टू टीच देम द वर्थ ऑफ देम, बिलॉंगिंगनेस. आनी निमाणे ह्या संवसारांत जियोवच्याक कितें सकट गरज आसा तें सकट आमी जबाबदारेन दिवंक आसा. आनी अशें मोगाचो भुरग्यांक संपूर्ण रितीन देवाच्या मोगान, देवाच्या काकुळतीन, पेल्याच्या संबंधांत आनी तशेंच देवाची खुशी ह्या संवसारांत आनी जाणा जावच्या कितें सकट गरज आसा तें सकट आमी दिवंक फावो. आनी अशें आमी भुरग्यांक न्ही केवल जिवितांत ग्रेस्त जावंक मगर भावार्थान आनी देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी अशें देवाच्या कुशे प्रमाणे मरा पर्यंत तांणी जियोवंक तांकां आमी शिकयलेलें बरें जाता. असलें ही जबाबदारी आमी निरंतर देवाच्या आनी जेजूच्या बळान करतल्या म्हणून जेजूक सुभास दिवया आनी ताचो आदार कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. आमी सर्व उबे रावया आनी आमची सर्व मागणी आमच्या काळजाचे अथ्रेक बाळोक जेजू मुखांत्र देवा बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. मोगाळ बापा, पवी सभेच्या सौर मुखेल्यांनी, याजक धर्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या पोरजेक मेरपांत जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकाची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन सोमकूंक कुमक कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणयेंत सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दानीक, सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी सेवकांक तुजे दाराळ बेसावा दी. तांचे जिवीत सोबाय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्या जेवण तयार करूंक वावुरल्या सुदारलेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांक बर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. एकेटी बर मौन रावन आमच्या व्यक्तीगत गरजां खातीर मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमी उसारलेली आमच्या काळजांत आसची सर मागणीन तूं दयेन मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तें सकट तूं फावो कर
आमी हर एकलीं तुज्या मोगान तुज्या कांकुळतीन वाडाशें विशेश करून आमच्या भुरग्यांनी तुज्या मोगान आनी कांकुळतीन वाडूंक गरज आसची सर्व आशिर्वादान तांचेर तांच्या वडिलांचेर तूं वत म्हणून आमी मागता. हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मुरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी मुद्रा ऐकून उर्बेस आमकां कर, तुझी खुशी पाळून उर्बेन आमकां भर. तुझी मुद्रा ऐकून उर्बेन आमकां भर, तुझी खुशी पाळून उर्बेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेची आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेची आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. उरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. मुरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देवा बापाक मानता तसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या नकळत सभेच्या आदावा सरस्वमानांतले. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळुसां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परां पवित्र बापा सर्पदेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदयलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताजे वेंगेन आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपल्याचेर घेतली आमची असोदकाय अशी आमच्या विनाशी सैमान पुंख्या जोडलो अविनाशी मान एकवट हो कितलो अजा पांचसो सुमेस मनशां जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सारकी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय सारकी तुका जय जय बापा करूस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कावस नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तेव्हा रोवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bawarta sogut porgotuja. Jezu melo, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भगीन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या एजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून देवाक बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयलां ते मागणें
आता आम्ही भक्तीपणे मागूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपाय, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो विस्वतो रास आमकादी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां तारणे पडोवन दिवं नाका, पूण वाईटांतले आमकां निवार. सर्वेस पोरां सुरवाईटांतली आमकां निवा. दे करून या जिवितां सुवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरू अशें त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बोवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो एकवटोचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेने आमची काकूट कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेने आमची काकूट कर. देवाचे शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शिळीच्या जेवणाक आपूण लाभलेले आमी सुमिस्त सुभागी. सुमी तुवें म्हजे भितर पूण तुज्या उतरान क्रिस्ताची मुगल बाबडीनो पवित्र कुमगार आमी जावं घेता भोव पवित्र संस्कार आमी जिबेर मात्र सेवसो. जिबेर मात्र हातार न्ही, जिबेर मात. तुझे पासून मोजे पासून तुझे पासून मोजे पासून हाय ना हाय ना संदेश धाडो देवाक आमचे जावन बलिदान तुझे पासून तुझे पासून. Jesu gurtei bit mogaso aina zamun karo kamso karismate dan kite mono namkas kaina kamoga Jesu balog zaun zalmana तुझे पासून तुझे पासून तुझे पासून तुझे पासून तुझे पासून मोजे पासून हाय ना
आयला दैविक संदेश हाडो देवाक आमचे जावं बलिदान तुझे पासून मोजे पासून सागोराक येऊन नाका संकारात वागो निद्रे संसाराक होतो वाच्या वेची बाट दागो आयला मोगाची विजावो तुझे पासून तुझे पासून तुझे पासून मोजे पासून तुझे पासून मोजे पासून आयला 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 सोमी मोनिसा संदेश हाडो देवाक आमचे जावं बलिदान तुझे पासून मोजे पासून प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिव सगळ्यांनी दिमी बोणची म्हणून तुवें येवजिलय ये तुझ्या मोगाचे येवजणे पासोत हो दिनवासनेचो यत्न संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचो नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बसया. मुगाच्या भाव भयणीनो बाळो जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. व्हड संख्येन ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटेली सावन बळका जेजूची बेसां वाजोवन घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. हेचे मिसाचे प्रधान याजक सावन मिसाचें बलिदान भेटलेले आसात. मनादी बाप रोहित डिकोस्ता गांवान आमच्या सावेरापुरा पिर्गेजीचे पालक्यांतले प्रस्तुत मंगळा ज्योतीचे निर्देशक जावन ते सेवा दिवन आसात. ताचे फुडें सांजू हांवचे पुणशेत बचपेंत थंयसर आत्मीक निर्देशक जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. ताचे फुडें तांणी सांजूचे इंजिनियरींग कॉलेजींत असिस्टंट डायरेक्टर जावन जायतीं वर्सां सेवा दिल्ली आसा. आमच्या सांजूचे सेमिनरींत आमी शिकतना उट्टूक आसल्या. हे संदर्भार आमचे मदें हांगासर येवन अपुरबायेचें आराधन करून सोम्याची दैवीक गुण करची सकत तुमकां आपणायशी केल्ल्या. तशेंच देवाच्या उतराद्वारी भुरग्यांनी कशें वाडसय आनी आवय बापायनी भुरग्यांक कशें वागय जाय म्हणल्या विशीं अपुरबायेची शिकवण दिवन आमकां देवाच्या उतराद्वारी तरबेत केल्ल्या. अनादी बाप रोहित तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावाक सर्व बरें मागता. पदरा पैकी ताळयो पेटून आमी अभिनंदन पटय. हेचे दीस आमकां कुमसारांक तशेंच आमच्या आत्मीक गरजांक आमकां सदांच कुमा करचे आसात. बाप दीपक नोरोना आमच्याच पिर्गजेचे तशेंच नोरबटायन मेळाची आसक तांचो मनपूरकी उपकार बावडटा. तशेंच मनादी बाप हांगासर आसा पीटर रेगो एसवेडी आजक ते आफ्रिकाच्या मिसांव गांवांनी
वावर करना आसात लगभग 25 वर्सां गांवांत ते बेळवाय फिरगजेचे पूण वस्ती आमच्या फिरगजेन ते करतात आनी अशें आमच्या ह्या आत्मीक गरजांक ते पावतात. ह्या दोगी पात्रांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांकां 2 तळये पेटोवन अभिनंदन पटोवया. आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या नित्या वड्यागरांक तशेंच आयच्या रांदपाकी तांणी कुमक केल्ली आसा. सर्व वड्यागरांचो गुरकार असो प्रतिनिधी असो समेस्त असो काळजांत उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या संभ्रमाक ह्या देवस्तुतेंत अपुर्बायाचें संगीत दिवन आमकां कुमक केल्लें आसा भाऊ क्लिफोर्ड डिसोजा. तसोय काळजांत उपकार बावडटा. तुकाय देव बरें करूं. अपुर्बायाचें गायन गेल्ल्या गायन मंडळीच्या संद्यांचो आनी सगळी मिसाची मंडळ केल्ल्या धर्म भयणीचो सिस्टर मेबलासो काळजांत उपकार बावडटा. जयसनाचोय उपकार बावडटा. तशेंच अपुर्बायाचें लायव्ह टेलिकास्ट करना हांगासर आमकां सगळ्यांनी हे टेलिकास्ट करूंक वत्या मोपान विनत काडून आमकां आदार दिवचे आसात. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त अनुपम तशेंच अविनाश फर्नांडीस तांचोय काळजांत उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचें टेलिकास्ट लायव्ह करूंक प्रायोजक जावन कुमक केल्ली आसा दिव्या डिसोजा आनी युवराज कुमार मंत्रीमाई वडो. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांकांय देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मनाची वात फेस्ता दिसा वणतलो. मगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणांत आमी फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांच्या नोवेनाची सुरवात येदोळूस केल्ली आसा. फाल्यांच्या दिसाळी नोवेनाचो 2रो दीस आमी संभ्रमता. सकाळीं 10:15 वरार देवी काकुळचो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरां मिसाचें बलिदान उपरांत नोवेन उपरांत भक्तिकांक जेवण. फाल्यांच्या दिसा आमी नियाळचो विशय आसा युवा प्रायर मागण्याचें जिवीत जैताक कारण. युवा जाणां पासून फाल्यां विशेश करून मागच्या वखदां तुमी व्हडा संख्यान येताना युवा जाणांक आपोवन हाडा. एखादो युवा जण तुमचे ते नांत परगांवांत आसात तुमी येया आनी ह्या नोवेनांत वांटिल्ली सावन युवा जाणां पासून मागोवंक तुमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांच्या फुडारा पासून मागोवंक तुमकां आपोवणी दिता. 9 दिसांच्या नोवेनाची सुरवात आज तुमी केल्या. हे 9 दिसांची नोवेनाय तुमी करना तुमच्या प्रत्येक तेसावा पासून मागोवंक आनी ह्या मुखांतर सोमयाची बेसावां जावं पुरो तुमी तेसावां दर मागतात भुरग्यांच्या देण्या खातीर बऱ्या कामा खातीर बऱ्या विजा खातीर रीण फारीक करच्या दिशेन बरी सैरीक मेळच्या दिशेन बरी भलायकी मेळच्या दिशेन मतीक समाधान मेळच्या दिशेन मतीन अंतकर आसा वाडदिसांना कळोक आसा सुडका सुडवण उजवाड मेळच्या दिशेन तुमी हे नोवेनां करतात. तुमचे थंय पिडा आसा दाक्तर म्हणटा पिडा ना पूण तुज्या कुडीन पिडा आसा एका दीस बनपास आसा ती सुडका मेळच्या दिशेन तुमी नोवेन करतात. 9 दिसांचें नोवेन करा. 9 दिसांचें नोवेन करा आनी फेस्ताच्या परबे दिसा तुमकां सगळ्यांक ही सुडका सुडवण मेळटली. कित्याक बाळू जेजू म्हणटा हे तुमी कश्ट तेल्या न्हू आनी वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विश्व दितलो. हेया म्हज्या लागचें शिका. बळ्या आनी कालत्या काळज असो हांव तुमी बळी आनी कालत्या काळजाची जावन सोम्य मुखार येया तुमी जिवी जोडूंक शकतल्यात. देखून मुखल्या दिसांनी ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटिल्ली जावन सोम्येची बाळका जेजूची बेसांवां घेवंक तुमकां आपोवणी दिता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल कोंता मेथ्यो रेल्यो उदक तशेंच माज्यो इत्यादी आसात. ह्यो आमच्या सर्व भक्तीक वस्तू आमच्या आत्मी झुजावेर झुजोवंक जाय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरून तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी अस्थमा पिडे संबंदी वखदां थंयसर आसात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी दडचो. तशेंच तुमची मिसां दिवंक आसा तर तुमी स्टॉलान दियेत ना ऑफिसान दियेत. तुमच्या तेसावां खातीर आमी मागता. तुमचे तेसावां पोणतळा थंयसर गेला ना तांकां बॉक्सान गेला निरंतर तुमच्या बसत आमी मागता. मुखाच्या भाव भयणीनो पुंतळ्याच्या पुर्बेक आमी आयती जावन आसा. देखून मुद्दम मिसां दिवंक आसा तर गळे करिनासतना तुमी ऑफिसांत वा स्टॉलान दिवची. तशेंच फेस्ता बाबतीं पिरजेंत रावून
तुमकां आदार दिवंक दिता सादी पिरचेंद रुपये 5,000 फेस्त पिरचेंद रुपये 10,000 प्रधान पिरचेंद रुपये 25,000 दिवन सहकार दिवंक दिता तशेंच इतर फेस्ताच्या कर समाप्ती उदारपणी काही न्ही फुली फुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक तुमकां पावणी दिता 9 दिसा जेवणाची मांडवळ आसा फेस्ता दिसाय जेवणाची मांडवळ आसा उपरांत मैदानार उक्त्या मैदानार फेस्ता सुद्दां बोजामी चलयता जायतो खर्च आसा ह्या दिशेन उदारपणान बळका जेजून तुमकां केल्ल्या सर्व बरेपणाक उपकार जावन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवन तुमकां पावणी दिता सांगात आजकालच्या दिसा वजां पुरशांव जाल्लो आसा आनी ह्या वच्या पुरशांवाक तुमी जायते वजी हाडलेली आसा तुमकां अभिनंदन पळयतना जर तर कोणाक तुमकां वचें दिवंक मन आसा कालच्या दिसा जावंक ना ह्या मुखेल्या दिसांनी केदाळे तुमच्या कुशेचें वजें तेचे वरवीं तुमी हाडून दिवेत तुमचे पासत आमी मागता लाईव्ह प्रसार करूंक कोणाकी स्पॉन्सर मन आसा जाल्यारय तुमकां स्वागत आसा तुमी आमकां कुमोग करी येता तुमचे खातीर आमी मागता आनी सर्व भक्तिकां तुमचे बसत मागतात आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमोग केल्ली आसा तांची नांवां पेदर मुखार येवचें आनी मानाची वात पदरापदान स्विकार करची लेस्ली कोरेया आनी प्रिमा नजरेत रुसाई वडो डॉल्फी पिंटो आनी कुटाम गुड्डे अंगडी हिल्डा सांतुमायर वेळवाई लॅन्सेरी डिसोजा मूडबिद्री तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडता सुमयेची भरपूर बेसवां तांचेर तांचे सगळे वावराचेर मागता परत तुमकां सुमेस्तां देव बरें करून म्हणटा आसतना मुखेल्या दिसांनी परत मेळया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा भक्तीन मिसां नव्यान वाटिल्ली सावन सुमेची बेसांवां जोडलेल्या तुमकां सुमेस्तांक अभिनंदन नव्यानाक तयार जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया जिजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी म्हणे जिजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी जिजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी जिजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी ल्हान भुरगे सांगात रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सरदाराच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा घेवन करतय वैज म्हणलें नांव ताका बोव जालें नेणाऱ्यान शिकयलेलो जेजो मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशां तांच्या सर गरजांनी तो भोंवता प्रागसो जेजो बाळू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां देखून आमी घडीभर बसया म्हाका बाबड्यान जायते ते सांगासर आसात ही वाचूंक सांगतना जर तर तुमची ते सांव आसा जाल्यार ह्या ते सांवा सांगाता कुडसिया एकामेका खातीर मागया आनी ते सांवा बाळका जेजू समर्पण दिवया 25 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 5 जाणांक कंत भिरांत तेंते सांव अस्कत काही दुबाव हांचे तोंड सुटका मेळोवंक 10 जाणां भुरग्यांक मतीक समाधान गिन्यान लाभोवंक 5 जाणां प्रायवंतांक बरी भलायकी फोव जावंक 10 जाणांक कामांत भद्रती मेळोवंक एका चलयेची मानसीक पिडा गूण जावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावंक एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बोरीची दुगूण जावंक एकल्याच्या कुडींत गॅस्ट्रिकाची सगळी पिडा गूण जावंक एकल्या कुटुंबांत शादी समृद्धी रास जावंक एका कुटुंबांतल्या परगवांतल्या सद्याक कामान भद्रती फोव जावंक रीण फारी कुरपा मेळोवंक एका जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावंक नेगेटिविटी पयस सरोवंक पॉझिटिविटी रुता करूंक आदार मेळोवंक जिवीत बऱ्यान बांदून हाडूंक कृपा मेळोवंक MBBCच्या तरणाट्या शिकोवंक जाणवाय गिन्यान आनी परीक्षा बऱ्यान फुड करून कंप्लीट करूंक कृपा मेळोवंक एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावोवंक दोगांचो गरजा गो बऱ्या मला विकून वचोंक वॉल्टर म्हणल्यार एकल्याक बरी भलायकी फोव जावंक 10 जाणां बरें कामां फोव जावंक 16 जाणां बरी विजा फोव जावंक 5 जाणां दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक एकल्यान दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे दिवंक 10 जाणांची गांठी दुखू पेंकट दुख गूण जावंक 10 जाणांची मायग्रेन पिडा गूण जावंक 6 जाणांक परगांवा बरी विजा फोव जावंक 2 जाणांक कॅनडाची ती PR मेळोवंक
एकल्यान सोरांनी सोरवेल्ल्या भांगार ते वेगळेच पाठी मेळोवंक दोगां जाणां सो घर जागो बऱ्या मलाक विकून वसोंक दोगां जाणां बरें फ्लॅट फावूस जावंक दोगां जाणां बरो घर जागो फावूस जावंक एकल्याची किडनी प्रॉब्लेम ती गुण जावंक तेगा जाणांची किडनी पिडा गुण जावंक 6 जाणांची काळजाची पिडा गुण जावंक 12 जाणांक भुरग्याचे तेणे फावूस जावंक 10 जाणां बरी सैरीक लाभोवंक 28 जाणांक विविध गरजांक खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे इराद्या खातीर मागया आमच्या इराद्या खातीर मागया जी कोणा मागतान बसयला सुगडास करून सुमया जेजूक ही सगळीं थेसांव भेटोवन दिवया दिमी घालया आमचे हात उबारया अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 सगळ्या हालेलुया 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 जेजू 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 समया जेजू समया तुझ्या नावा महिमा जावं तुझ्या नावा महिमा जावं सत्पदवेदार तू काकुलदार तू विश्वाची तू आमचो वयस तो आमचो इश्ट तो आमचो गोळी तो आमची सगळी गत तू जाणाय आमचे काळजाचे अत्रेक जाणाय मोठी चिंता जाणाय समया आमची पिळा जाणाय आमची कष्टकांत तू जाणाय तुझे विश्वास दवर आमची मागणी तुझ्या पायां तळा भेटून दिता समया उदंड दे आमची मागणी ऐकून घे मागणी मानून घे आमका सगळ्या तुझ्या बेसवानी भर या सगळे भक्तिकांक माध्यम मुखांतर सर नव्यान करतात सगळे भक्तिकांची मागणी ऐकून घे तुझ्या बेसवानी भर आपणाने गुण कर सगळ्यांनी आपणाने गुण कर टच हील हील हालेलुया 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 सगळी संगता हे बघिवून जेजू बाळका तुझी सरपदवियाच्या पितरान उगडा पिकेल्ली असता तुझो हात बेसावून दिव कोलला असता तुका पत्ते नुलो मारतल्या दखना देईनायक तुझे बेसवानी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकयू तुझे कुशी सरगर जाता तशी संसारान जाव आणि देवा सपोत मनीस सलो दमान मरे पिंबरले आणि दिवस सपोत मनीस सलो आणि दिवस सपोत मनीस सलो दमान मरे पिंबरले इसम तुझे संगता स्त्री आम्ही दादू सुदेव आणि सदैवी फॉल जुग चेंजेस दमान मरे पिंबरले इसम तुझे संगता स्त्री आम्ही दादू सुदेव सदैवी फॉल जुग चेंजेस दमान मरे पिंबरले इसम तुझे संगता स्त्री आम्ही दादू सुदेव सदैवी फॉल जुग चेंजेस आणि दिवस पोत मने सलो आणि दिवस पोत मने सलो आणि दिवस पोत मने सलो महिमा बापानी भूतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी भूतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी भूतानी पवित्र आत्म्या जेजू बळकाम चेरबे साऊंगली जेजू बळकाम चेरबे साऊंगली जेजू बळकाम चेरबे साऊंगली सगळी संगत माग्या हे जेजू बाळका हे जेजू तुम्ही संगलाय मगानी तुम्ही घेतल्या सोदानी तुमका मेळटले आणि बड्यान तुमका उक्ते जातले तुझे भोव बघिवून ती माये मरियेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयता सोतानी मागता आणि ती म्हाका मेळा शेंकर इकडे बरोबर बडी आमच्या सर कास्की गरजां खातीर मागे म्हज्या सगळीच्या बरे भलायके खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या घरांनी घराण्या खातीर आमी मागे सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुजे भोव भगिवून ती माये मरयेचे मजतीन हांव गलतेपणी आनी अती करचें तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवी मागता आनी तें म्हाका फावो कर आमी मागया आयचे दिसा सर भुरग्यां बसोवप भुरग्यांनी बरो फुडार विसोवंक शेगुणांनी वाडोवंक बरी बूद बरी समजणी गिन्यान चुरुकाय जाणवाय उडासाची सकत सगळे भुरग्यांक असली तेणी फावो जावन तांचें जिवीत क्रिस्ताच्या शेगुणांनी भरलेलें जिवीत करूंक जैताचें करूंक जाय चिकुरपा मागे
सगळी संगत मागे हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संसारात पूण म्हजी उतरां सरशिनात तुजे भोवभगी म्हणती माय मरेच्या मजतीन आमी मागचे ते म्हाका लपतले म्हण खंडीत बरोवसो आसा आमी मागया ह्या पुणताळे घेवन हरीक भक्तिकां खातीर समेसो आशिर्वाद मागून घेवच्या हरीक भक्तिकांक बाळू जेजू आशिर्वाद जावं दी भलायकेचो आशिर्वाद संतोषाचो आशिर्वाद समाधानाचो आशिर्वाद भुरग्यांच्या दोण्याचो आशिर्वाद बऱ्या कामाचो आशिर्वाद बऱ्या सैरिकेचो आशिर्वाद तरेतरेची पिडा गुण करचो आशिर्वाद हांगासर हर एक भक्तिकांक हो आशिर्वाद फावो जायशें मागया. आमची मागणी सगळी संगत गुंथून बळका जेजू समर्पण करून म्हणया हे जंबजा जेजू बळका कंतीने निबेसान बरोवले आमच्या काळजाचेर एका कोळी दिसत घाल म्हूण तुजे मुखार पडोवन मी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सुंदी नित्यात्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचेर वयले सरकस निराशपण तुजी कमक आमकां बुजावण आमकां धाड बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगता आम्ही तुका वर्णोच्या सदा सर्वता आमेन. पळका जेजून आमच्या जिवितान केले सर बरेपणाचो उपकार बोवडया कळसांत अर्गां दिवया जायत्या जाणांक बरेपण लाभलां त्या पासून तुवें अर्गां दितात. 2 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गुण जाल्या 10 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्या 9 जाणां बरी सेरीक लाभल्या 10 जाणांक गांठी दूख तकली दूख गुण जाल्या 5 जाणांचे मती घरांत समाधान लाभलां 10 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जाल्यान 5 जाणांक बरें काम फावो जालां 2 जाणांक खाजर जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जालां एकल्याची घुमटीची सिरेती तकली दुगूण जाल्या एकल्याची पाडीच्या कण्याची कुशीची बरीची दुगुणी जाल्या एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या एका कुटुंबान शांती समृद्धी राज जाल्या एका प्रगांवांतल्या कुटुंबाच्या सद्यांक बरें कमान भद्रती फावो जाल्या एकल्या रीण फारी करून कुरपा लाभल्या एकल्याच्या कृषीच्या बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला एकल्याच्या कृषीचेर कुरव्याचे समस्या परिहार जाल्यात एकल्याच्या बरोवलां बरें उदक फावो जालां एकल्या हाती धरिल्ली सगळीं कामां शबित्यान पंता पावल्यान एकल्या चलयेचे स्ट्रेस उणें जाल्यात पॉझिटिव्हिटी एनर्जी रुता जाल्या एकल्या तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान फावो जालां 5 जाणां अवघडांतले राखून वेलां 10 जाणांची हाती धरलीं कामां शबित्यान पंता पावल्यान 10 जाणां तकली पटापट मायग्रेन गुण जाल्या 10 जाणांक लाभले 18 जाणां लाभलेल्या सर बरेपणाक वसत अर्गां दितात तांचे सांगता आमचे अर्गां गोंथया समेन केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन हे अर्गां मागणे सांगता म्हणया ए बहुदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सडपडता तुवें आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळत आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातीनी आमी तुजेर दवरता तुज्या जपाच्या इवाच्या मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातील देवीक मजा जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका वळखा जेजू आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणी आणि म्हजी बोब तुझेशी पावूं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्व दळ्यान मुगाल भरलेले देवा आमच्या भोव मुगाळ बापा तुजी गुण करची सगळ्यात पिडेस कुडी लाभोंक कस भोगतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुझ्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरेतरेच्या पिडेनी कश्ट दिल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दुख तांचे तान पयस कर तुझ्या पुता बाळू जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिवी जोडून तांकां दार जावं हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರೋಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಫಲವಿಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो आनी तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय असो सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर धाडूं बसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे उपकार उबी रावया मोगळ बाबळीनो भक्तीन आमी सांगन वाटिल्ली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडिता देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां परत आमी सांगात मेळया 9 दिसांच्या नव्यान वाटिल्ली जावन सुमेचें बेसांवां जोडया आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आयटी जावया सुमेचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय असो मदें कोणी येनाकात पाद्र्याप येवनात देखून वाट सोडा कोणी येनाकात मदें प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुंताळे येवचे भाग फोव केल्ल्या पासून 9 दिसांच्या नव्यानाची सुरवात करून पयले नव्यान करूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आतां आमी ह्या जेवणाक आयती जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेस्त दानींचेर तुजो दराळ आशिर्वाद घाल तांच्या दानाचो फळ येतेच मोपान तांकां पाटी मेळोसो कर हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या नित्या दरवड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या वावटीचो आनी कुमकेचो फळ तांकांय फाटी मेळोसो कर हें जेवण जेवच्या मारेंतल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावळी हें जेवण खंडीत उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या काणा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे तरास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन रावा चूर रावा पाद्रे बसो ना म्हणे न्ही प्रार्थना कर ये मनुष्या प्रार्थना कर ये मनुष्या प्रार्थना केल्यार सुटका सोडवण मेळटा समतो समाधान मेळटा दुःखा गळून रुदान कर दिमीर पडून प्रार्थना कर दुःखा गळून रुदान कर दिमीर पडून प्रार्थना कर सोमीची जून मागणे आयकता सोमीची मागणे आयकता दुःखा तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळून व्हरता दुःखा तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळून व्हरता पाताक सांडून मागणे तू सलय बक्षून सदा मागणे तू सलय पाताक सांडून मागणे तू सलय बक्षून सदा मागणे तू सलय पात्यूम सदा मागणे तू सलय मागले मेळटा पर्यंत तू सलय मागले सदा मागणे तू सलय मागले मेळटा पर्यंत तू सलय दुःखा गळून रुदान कर दिमेर पडून प्रार्थना कर सोमीची जून मागणे आयकता दुःखा तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळून व्हरता दुःखा तुझी पुसून काढता
हाताक धरून सांबाळ व्हरता मोगाच्या तुमकां समेस्तांक तुजो मॅच फिरगस तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंकार दानो बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सां तावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे सोमीची दुःखां तुझी पुसून काढता हाता